दोर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रूचे आनी जुआंवचे काळजीदार पळोवन सुबेचे वांगडी ओजापले, कित्याक ते तांकां अनक्षर आनी नेनार म्हूण धोडटाले. पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मोदें उबो आसलेल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायना आसलें. तांणी तांकां महा दोन सोबेंतले भायर रावंक हुकूम घाल्लो आनी मागीर ते आपणा मोदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशाक आमी कितें करुया? ताचे वरवीं एक मोटें विस्मीत घडलां ते जेरुसल्याक रावतल्या सगल्यांक कळीत जालें आनी आमच्यान तें नांव म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपडोना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलोयना जावंक आनी आमी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक आनी शिकून दिना जावंक तांणी तांकां फरमायलें. पूण पेद्रून आनी जुआंवान परती पाडून म्हणलें, देवाक आयकल्ल्या परस तुमकां आयकल्ल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी पळयलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक पावटी शिडकायलें आनी सोडलें. खंयचेच वाटेन तांकां कास लावंक मेळो नासली, कित्याक सगलो लोक घोडलां ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जातलो, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. म्हणया, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो, ताचे माय मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयलां. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांच्या तोंबुनी सोंसेचे आनी जोयतीचे उलास. भोगतांचे तोंबुनी संतोशाचे आनी जोयताचे उलास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्तीं कर्तृत्वां. सबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं कर्तृत्वां हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. सबाब, हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हजें आयकल्लें. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भोक्तीवंतांक मात तातूंतल्या भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद बरी जावया. सर्वेस्पराक जोय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयले दिसा सकाळीं पुरोन जेवण जावन जेजू पयलो मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देंवचार ताणें काडलोले. तेणे वचून ताचे बरोबर आसताल्या आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी ताका दिश्टी पडला म्हूण ताणें आयकूनय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत ताचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरे एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण हाचेय ताणें सोत मानले नात.
शेगी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनून जिवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां ताचे पर्यंत ताणें सोत मानून घेतलें ना. देखून ताचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांचे तोंडार मारली आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळ्या रुचनाक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ बावाट हें देवागेलें देणें. बावाटाचो विकास जावंक चड गरजेचें. थोडो बावाट आसा तो अदीक वाडून मजबूत जावंक आमचे जिविताचे हेतू आसूंक जाय. जेजूच्या शिसांचो बावाट सुरवातेक उणो आसलो तरी पूण पुनून जिवंत जेजूच्या दर्शना आनी शिरकावणे उपरांत तो वाडटा हे आयचे शुभ वर्तमानांतल्यान स्पश्ट जाता. एक पावट अखंड बावाटांत थिरायलेले उपरांत जेजूचे शीस बोलवून जाले आनी बियेन आसतना देवाक उलो आपलो पयलो जागो दिवंक फुडें सरले. देखून शिसा सारके खोल बावाटान आमी वाडूंक चड गरजेचें. बावाटाच्या दोळ्यांनी सोत आमकां थावें जाता आनी सोताचे नदरेन आमी सगळें पळोवंक पावता. सोताक लागून आमकां सोंसचें पडटा खरें, पूण तें आमकां देवा सुरशीं ओडून व्हरता. क्रिस्ती जिवीत जावंक जाय जेजून आटापलोलें आमचें जिवीत जेजू सोताचेर आटापलोलें नासल्यार तें खरें क्रिस्तांव जिवीत न्हय. क्रिस्ताच्या पाटलादारांक फकत सोताचो रस्तो उक्तो आसा. असो तांचो वो वायटेपणाचो रस्तो धरताव तेन्ना आमी क्रिस्ता आड वेताव आनी आमकां क्रिस्ती बावाटी म्हणूंक जायना. तो खंयचे रस्त्यार हांव आसा जायत जेजू स्वताचे वो जेजू आड फोटगीरपणाचें. आमचें क्रिस्ती जिवीत कोणाकूच भियेन आसतना जेजू स्वताचेर आदारून जिवंक वावुरया.